आयज एक नितळ गोंय जावचें म्हणून एक आमी हो एक कार्यक्रम राबयिल्लो आसा आनी हो अरेंज करपाचो हेतू कितें आयज सगळे कडेन आमकां RDAचेर बीन आमी काम करता तेन्ना RDAनसून बीन आमकां नोटीसी येयल्ली आसा की एक तुमी स्वच्छ भारत अभियान म्हणून एक तुमी प्रोग्राम राबयात म्हणून सगळे सेल्फ हेल्प ग्रूप जे आसा गांवांनी ते सगळे एकत्र येवन तुमचो घर गांव नितळ जावचो ह्या हेतून एक तुमी प्रोग्राम करा अशें म्हणून आमकां एक तेंच्या द्वारे निवेदन येयल्लें आसा आनी तेका लागून हो आमी आयज रॅली काडपाच्यो प्रोग्राम करून हांगसर आमी सगळे कितें आहा ती साफसफाई आमच्या घरा कडेन पुर्ती करून एक गांव आमचो कसो आसा कितें आसा एक फेरी मारची अशें आमी सगळ्यांनी एकत्र जावन अशें आमी ठरयल्लें आसा। मी गांवान सगळी निवळ करपाचें हें केलां तेन्ना आयज हे रॅली काडटा आमी सगळीं बायलां एक जावन तेन्ना तुमी बी आमकां सगळ्यांनी बायलांनी साथ दिवची। प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुपाक मुद्दाम करून एक हे रेजोल्युशन काडलेलें आसा कितें म्हणून आनी मुद्दाम त्या दिसा एक प्रोग्राम पासून ठेयल्लो पंचायतीन कितें प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुपान भितर सामील जावचें आनी ह्या हो प्रोग्राम फुडें वचत थंयसर सगळ्याक स्वच्छता मोहीम राबोवपाक जाय तेका लागून हो आमी आयज मुद्दाम करून आयज कित्याक सांगलां जे आमचे भटवाडीन सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा ते सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक आयज हांवें मेसेज पावयला आनी एकी कडेन जावन आमी सगळीं जाणां फूल एक रॅली काडुया स्वच्छता अभियानाची। ही सगळ्या वाठारान आमचे क्लासीस चलता आनी तितून ट्रेनिंग प्रोग्राम्सूच आमी घेना अवेरनेस प्रोग्राम्स घेता टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर प्रोग्राम घेता टेक्निकल सपोर्टीव सर्विसीस घेता आनी आज आमकां एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा की आमी अवेरनेस प्रोग्रामाच्या अंडर हांगासर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर एक ल्हानसो प्रोग्राम घेवपाचो। तुमकां हांगासर आमी स्पेशल एक रिसोर्स पर्सन मिनरल फावंडेशनाची अरेंज केल्या जी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर उलयतली म्हणजे तुमकां सांगतली की कितें करपाक जाय म्हणजे सॉलिड वेस्टाचेर कितें प्रिकॉशन घेवपाक जाय। आतां म्हाका अशें सांगपाचें दिसता की आमी 2 ऑक्टोबर हेका आमी गांधी जयंती मनयता आनी तेच्या स्ट्रिक्टली आमी सगळें साफ करता ह्या अशें आसपाक जायना की डेली स्वच्छता ही डेली आसपाक जाय आमी स्वता डेली ती स्वच्छता मेंटेन करपाक जाय। आमकां प्लास्टीक तयार मेळटा की जेन्ना तुमी ते उज्यान घालता पळय तेन्ना कितें जाता भितरले केमिकल आसलेले पेट्रोलियम प्लस नॅचरल गॅस आनी कार्बन डायऑक्सायड आनी डायऑक्सीन हे जे 2 गॅस आसा ते भायर पडटा आनी त्या गॅसा खातीर तुमकां धुंवर दिसता पळय तो काळो धुंवर दिसता आनी मेन त्या गॅसा खातीर आमकां कॅन्सर जावपाची खूब शक्यता आसता।